निलेश परवार, केरी जिल्हा पंचायत सदस्य। आज आमचे पर्या मतदारसंघाचे आमदार आसा त्यांचो आज बर्थडे। म्हणजे आमच्या सत्तरीची सगळ्यांची लाडकी आमची भाभी आज आमकां सत्तरीकारां खातीर आमचो आज खरो म्हत्वाचो दीस। कित्याक लागून तर अशें आमच्या आज सत्तरी भागांतले 2 पंचायतीचे आज उद्घाटन आसा आणि ते उद्घाटन आमकां खूप गरज आसली आणि आज ते भाभीच्या माध्यमांतल्यान आणि भाभीच्या प्रयत्नांतल्यान आज ते मार्गार लागता आणि हे 2 आमकां बिल्डिंगी आज आमकां मेळटा। हांगचें म्हटल्यार राजकारणांतल्यान समाजकारण कशें जातलें हेच भाभीचें लक्ष आसलें आणि ते लक्षांतल्यान त्या समाजकारणान लोकांक कशी मदत जातली हेजेर तेंचे खूप मोठो प्रयत्न आणि हेका खूप हातभार लावन लोकांच्या घराघरांनी भाभीन पावन आयज मोठ्या प्रमाणात लोकांची समस्या जाणून ती मार्गाक लावन आयज आमकां पळोवपाक गेले जाल्यार ते आसूनी आमी युथां खातीर आसूनी महिलां खातीर आसूनी जावं ते आमच्या सांस्कृतिक कार्यक्रम आसूनी खेळा काडून आसूनी जावं ते धार्मीक कामाक लागून आसूनी भाभीन चारय गोश्टीक लागून सगळ्यांक एक व्यासपीठ दिवपाक लागून भाभीन एक मोठ्या प्रमाणात एक काम केल्लें आसा आणि आमी आयज पयलींची सत्तरीन आतां खूप फरक उरलेलो आसा आणि आयज आमी बरे मार्गार पावलेले आसा आणि आमच्या रोजगाराच्या बाबतींत आमी आयज खूप फुडें पावलेले आसा, शिक्षणाच्या बाबतींत खूप फुडें पावलेले आसा। हांव भाभीन जें काम केलां सत्तरीच्या लोकांक खातीर ताका लागून हांव भाभीक देवा कडेन अशें मागता की तांकां बरें आरोग्य बरें आयुश्य दिवचें जेणे करून तांकां लोकांची अशी सेवा करपाक तांकां मोठो एक हातभार लागचो। आनी इतलेंच म्हणटा आणि भाभीक परत म्हणटा की वाडदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, हॅपी बर्थडे भाभी। माझे नाव नामदेव बाबलचारी, उत्तर गोवा उपाध्यक्ष। आयज खोशयेचो दीस। आयज आमची भाभी दिव्या राणी हिजो वाडदिवस आसा, त्या निमित्त आमी आयज पर्या पंचायती कडेन सगळे तिचे कार्यकर्ते तिचे चाहते आयज हांगा आसा आणि आयज ह्या तिच्या बर्थडेच्या निमित्तान आमच्या पर्या आणि केरी 2 पंचायतीचे आयज उद्घाटन जाता आणि खरें खोशयेचो दीस आसा। तिच्या ह्या बर्थडेच्या दिसा हे लोकां खातीर आयज ओपन करून दिल्लो आसा पंचायती। आयज तिका खूप खूप आमी वाडदिवसाच्यो आमच्या सगळ्या फॅमिलीच्या वतीन आणि आमच्या सगळ्या लोकांच्या सत्तरीच्या लोकांच्या वतीन खूप खूप शुभेच्छा। बाबाचो जो सगळो आशीर्वाद आसा आणि भाभीचे प्रयत्न दोगांच्या प्रयत्नान आयज सत्तरीक एक बरें अशें नेतृत्व मेळिल्लें आसा। त्या नेतृत्वाचें जें कार्य आसा हें कार्य आमकां आयज दिसून येता आणि बाबा आनी भाभी सत्तरीच्या लोकांची जे जीवनमान आसा ते कशें वयर सरचे, सत्तरीचे लोक कशें वयर सरचे हेज्या खातीरच काम करता। आयज आमचे दिव्या राणी आदरणीय आमदार हांचो वाडदिवस। ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तान आयज हांव मोर्ले गांवांत भितर आयिल्लो आसा आणि खूप लोकांची गर्दी आसा आणि आयज मोर्ले पंचायतीच्या ह्या पंचायत बिल्डिंगाचें इनॉग्रेशन आसा आनीक हांव ह्या तिच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान ह्या पंचायतीचें लोकार्पण जाता आनीक मॅडम दिव्या राणीक हांव मन काळजांतल्यान खूप खूप शुभेच्छा दिता आणि तिची राजकीय कारकीर्द अशीच मुखार वचुनी म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा की ज्या रितीन दिव्या राणी एक समर्थ अशें नेतृत्व ह्या भागां भितर मेळ्ळें आसा आणि लोकांचे ज्वलंत अशे प्रश्न जे अंत्योदय तत्वाचेर, ग्रामोदय तत्वाचेर किंवा आमच्या सर्वोदय तत्वाचेर सगळे थरांतल्या लोकांक बरोबर घेवन वचपाची जी कसब दिव्या राणी कडेन आसा ती उल्लेखनीय आसा आणि वाखाणण्या जोगी आसा। कारण एक अल्पावधीन भितर तिणें विधानसभेचे कामकाज शिकून घेतले आणि लोकांचे प्रश्न म्हणजे सुटावे करपा खातीर तेणें अशी खूप मोठी पावलां उचलली आसात आणि जी उदरगत जो विकास आणि जो डेव्हलपमेंट तिच्या संकल्पनेच्यान अवतरला तो खूबच उल्लेखनीय आसा आनीक तिची पुढची वाटचाल जी आसा ती अत्यंत प्रभावीपणान जे नेतृत्व ह्या भागाक मेळपाक जाय तें नेतृत्व हांगा मेळ्ळें आसा आनीक जो जनसंपर्क तिणें सांबाळ्ळो आसा तो खूप खूप मोठो आसा आनीक ह्या वेळाचेर परत एक फावटी तांकां मन काळजांतल्यान खूप खूप शुभेच्छा।
मानाधिक आमदार डॉक्टर देविया राणे यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तात आज आमच्यामध्ये असतात आमचे आरोग्य मंत्री बाब विश्वजित राणे, त्याचबरोबर मोल्ले आणि केरी पंचायत या दोन्ही पंचायतीचे इनॉग्रेशन आज म्हज्या हस्ते जालें. मोल्ल्या पंचायतीत एप्रॉक्सिमेटली 60 lakhs ऑफ रुपीज केरी मोल्ल्या पंचायतीच्या स्वताच्या फंडांतल्यान ती पंचायत डेव्हलप केल्या आणि केरी पंचायत आमच्या दीनदयाळ पंचायत फंड एप्रॉक्सिमेटली 3 कोटी रुपया खर्च करून एक बरी सुंदर अशी पंचायतीक त्यांचो हॉल आणि बाकीच्यो सगळ्यो एम्युनिटीज ह्यो हांगासर केल्या. हांव डॉक्टर देविया राणे हांचे समेस्त गोंयकारांच्या वतीन वाडदिवसाच्यो उर्वरीत परबी भेटयता. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हांव तांकां वाडदिवसाच्यो परबी भेटयता आणि मॅडमीन आपल्या वाडदिवसाच्या निमित्तान मोल्ल्या पंचायत आणि केरी पंचायत हांकां दोनूय पंचायतींक भेट दिल्या म्हणपाक काय हरकत ना. इतक्यो बऱ्यो सुंदर पंचायती लॉंग पेंडींग म्हणजे वेगवेगळ्या कारणां खातीर ह्यो दोनूय पंचायती पेंडींग उरताल्यो त्यो तेंच्यांनी आपल्या वाडदिवसाच्या निमित्तान उक्तावण करून दोनूय पंचायतींतल्या लोकांक भेट दिल्ली आसा. आमी सातत्यात अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर काम करता आणि म्हणून ग्रामपंचायतीतले इतले बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी बिल्ड करता जेणे करून ते फक्त सरपंच आणि पंचांक बसपा खातीर न्हू, हे ग्रामपंचायतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसता ते प्रत्येक गांवच्या लोकांचो तेजेर अधिकार आसता. गांवच्या लोकांक तेजो बरो फायदो जावचो, गांवच्या लोकांक तेजी सोय मेळची, गांवच्या लोकांक फॅसिलिटीज मेळच्यो, गांवच्या भुरग्यांक फॅसिलिटीज मेळच्यो म्हणून अशा पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसता. म्हाजी दोनूय सरपंचांकूय रिक्वेस्ट आसा जाता जाल्यार हाजो फायदो वेगवेगळ्या म्हणजे आमी म्हणटा तशें वेगवेगळ्या कम्युनिटी हॉलाचो उपयोग गांवांतल्या महिलांच्या खातीर करचो, गांवांतल्या भुरग्यां खातीर करचो आणि चडांत चड उपयोग गांवांतल्या लोकां खातीर कसो जाता हो तेंच्यांनी पळोवचो. 4 वर्साच्या काळात तांच्यांनी जो डेव्हलपमेंट जर केला तो पळयत जाल्यार कोणायकूय नवीन आमदाराक इट इज नॉट पॉसिबल, बट तांच्यांनी तो करून दाखयला. त्या खातीर हांव तेंचें खूब खूब अभिनंदन करता. ते सदोदीत आपल्या लोकां खातीर काम करीत आसता. हांव परत एकदा वाडदिवसाच्या निमित्तान तांकां खूब खूब शुभेच्छा भेटयता. देव बरें करूं. आमदारान म्हाका दिसता की ह्या मतदारसंघान
खूप वेगळ्या तरेचे काम, वेगळ्या तरेचे एक वातावरण आनी लोकांमदीं एक वेगळ्या तरेचे एक उत्साह निर्माण केल्ले आसा. हो केरीचो परिसर आसूं काय कोबाटेचो परिसर, म्हाजे पेक्षा चड म्हाका दिसता ती भोंवता सगळे कडेन. तशेंच आयज तुमचे आमदार तुमचे मदीं ह्या मतदारसंघान, पर्ये मतदारसंघान प्रत्येक कडेन वचून वेगळ्या तरेचे परिवर्तन करपाची ती प्रयत्न करता. भाशण आमी खूब दिवं शकता, भाशण दिवपाक मायक गावल्यार जाय ते लोक ते उलोवन वचूं शकता. आयज मुद्दम आमचे मदीं गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आयले, आयज तिजो वाडदीस म्हणून ते मोल्ले आयले, केरी आयले आनी आयज ल्हान प्रमाणान म्हाका दिसता की हांगा गंगा आरती केली. हांव तेच आमदाराक सांगतलो, सगळे एक वेगळ्या तरेन आयज आमकां कार्यक्रम एक वेगळ्या लेवलाचेर आमी व्हरपाचो प्रयत्न करता आनी त्याच तरेन ह्या पूर्ण परिसरान एक वेगळ्या तरेचें एक वातावरण, धार्मीक आसूं काय एक वेगळ्या तरेचें स्पिरिच्युअल म्हणल्यार जाता. हांव सदां म्हणटा की आमच्या मतदारसंघात सगळ्या समाजाचे आमचे भाव भयण आसतात आनी प्रत्येक कडेन आमचो लक्ष वेगळ्या तरेन आसताच. आनी आमकां ह्या मतदारसंघान हांव तरी इतल्या वर्सां काडली साहेबाचे अंडर काम करून घरोघरी भोंवन आनी हांगाच न्हू केरीच्या परिसरांत पयर बी हांव म्हणटालो. आनी मेन म्हणजे कित्याक की आमचो एकूच उद्देश आहा आनी तिजे उद्देश हेच आहा की कितें तरी बरें समाज अशें समाजीक न्याय आनी समाजा खातीर कितें बरें करचें म्हणून ती फुडें सरल्या आनी लोकांनी तिका पाठिंबो दिवचो. आयज हे सगळ्या लोकांक बरोबर रावन लोकांचें कितें बरें करपाक म्हणून आमी राजकारणांत आमी पांय दवरले. जाय ते गोश्टी घडटा, संघर्श हो सदां लक्षांत तुमी दवरूंक जाय की हो संघर्श म्हणटा हो संघर्ष सदांच आसतलो. हो संघर्श म्हणटा आनी म्हाका कितें दिसता तें हांव उलयत आसता, हांव बऱ्या रितीन उलयता, कांय विशय वेगळ्या तरेन मांडटा, कांय विशय जे पावूंक जाय ते पावपाचो हांव प्रयत्न करता. आनी त्याच बरोबर हे सगळे भुरगे आमी पळयता आनी आमचे तरूण पिढी पळयता, तेंचे खातीर कितें बरें घडोवन हाडपाक जाय म्हणून वेगळ्या तरेन आमी वावुरतात. आयज सामाजीक न्याय एक वेगळ्या तरेन दिवपाचो उद्देशान हांव काम करता. आयज मंत्री जालो म्हणून गेल्या इतल्या वर्सां हांव मंत्री आहा, म्हाका दिसता हांव 16 वर्सां सुमार जाली हांव मंत्री आहा. आमी कांय वर्सां आमी विरोधी पक्षान आशिल्ले. आयज भारतीय जनता पक्षान देशाचे प्रधानमंत्री आनी गोंय राज्यान मुख्यमंत्रीच्या नेतृत्वाच्या सरकारान आमी काम करता. पूण म्हाका दिसता की आयज पयर होंडा आमी गेल्ले, आयज कोणी विचार बी करूं शकना की होंडा पंचायत क्षेत्रांत ह्या तरेचे प्रकल्प आमी हाडूं शकता. आयज बस स्टँडचे रिफर्बिशमेंट जाता, नॉन मेडिड PHC आमी थंय हाडटा. वेगवेगळ्या तरेन आमी लोकांचे जिवनात परिवर्तन करपाचो आमी प्रयत्न करता. आरोग्य मंत्री म्हणून हांवें प्री मेडिसीन पासून सगळ्या गोश्टी आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी केल्ले आसा. आयज ॲम्ब्युलन्स नवी 100 ॲम्ब्युलन्स हाडून आमी आयज 7 मिनटां वयर आमी लावचे ना ते ॲम्ब्युलन्स त्या पेशंटाक आयज वचून BMC ट्रिटमेंट दिवपाक. आयज आमी एक लक्षांत घेवंक जाय की हार्ट अटॅक आयिल्ल्या पेशंटाक बी आमी इंजेक्शन आनी थोड्या कांय गोश्टी आमी दिवन आमी लोकांचें जीवन वाचोवपाचो प्रयत्न करता. आमदाराची इच्छा आशिल्ली की नॉन मेडिड PHC होंडा जावंक जाय, हांवें थंय भुरग्यां खातीर ग्रावंड जावंक जाय. आयज वाळपय आमी एक इंटरनॅशनल लेवलाचे स्टेडियम आनी इतर कांय गोश्टी बांदपाचो आमी प्रयत्न करता. आयज अनिलाचो वॉर्ड गरीब लोक खूब रावतात थंय आनी थंय बी घरां बांदपाचें काम आमी चालूच दवरल्या. पयर तेणी आनी 2 नांवां दिलीं, आमी तें चालूच दवरल्या. म्हणजे चालूच अशें दवरलां की आमकां केन्ना केन्ना कठीण जाता की बाबा पयशे खंयच्यान हाडपाचे. हे पयशे काय सादे पयशे न्हू, हे पयशाचो आमी उपयोग एक 100 रुपया आसल्यार 90 रुपया आमी लोकां मदीं मोडपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आयज कोणाक शिक्षणाक मदत, कोण बरो नासता जाल्यार ताका ट्रिटमेंट. पयर आरती गोलकराचो मिस्टराक कॅन्सर जाला ताका ट्रिटमेंट दिवपाक मणिपाल हॉस्पिटल. आयज आमी दिक्षीत डॉक्टरा कडेन टायअप करपाक आमी घेतल्या म्हणजे तुमचें जीवन सुरक्षीत उरचें ह्याच उद्देशान आमी पावलां घेवपाचो आमी प्रयत्न आमी करता आनी ह्याच उद्देशान आमी फुडें सरपाचो आमी प्रयत्न आमी करता. आयज आमदार डॉक्टर दिव्या राणे बरें काम करता आनी ठाणे पंचायत आसूं, मोल्ले पंचायत आसूं, बिरोंडा पंचायत आसूं काय केरी पंचायत आसूं, तिका संबंध तिजो इतलो वाडलेलो आसा की म्हाका दिसता की आयज लोकां मदीं एक वेगळ्या तरेचें वातावरण निर्माण करपाचो प्रयत्न तिणें केल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता की आयज तिजे वाटचाल आनी आयज ती खंय पावतली राजकारणांत कोण सांगूं शकना. ती आतां नारी शक्ती म्हणटा. म्हाका भंय दिसता केन्ना केन्ना नारी शक्ती म्हणल्यार नारी शक्ती आसूं, नारी शक्ती आसपाक जाय. देशाचे प्रधानमंत्री म्हणटा की नारी शक्ती आनी आसपाकूच जाय. आयज 33% रिजर्वेशनाचे ते उलयतात. आयज 33% पंचायतीन, 33% म्युन्सिपालिटीन, 33% विधानसभान आनी हे आमी पाठिंबो दिवपाची गरज आसा. आनी आयज आमी सगळ्या लोकांनी एकूच चिंतपाक जाय. भाशण आनी हांव चड दिवंक सोदिना. ती कांय सांगलेलें कितें ते बर्थडे बी साजरो करता.
आणि आयज बर्थडे बी साजरो करपाची गरज ना, कारण लोकांचे मनान वेगवेगळे विषय असतात आणि लोकांचे जोपर्यंत मनस्थिती शांत जायना तोपर्यंत आमचो संघर्ष हो चालूच उरतलो. हांव मागता देवा कडेन आयज आजोबा देवस्थानाच्या परिसरान आमी आसा, हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की तिणें जें कितें केलां हें हांव बी स्वप्नान पळोवंक शकलो ना की ह्या तरेचे गोश्टी कोण करूं शकता आनी ह्या तरेचे आपल्या फंडांतल्यान कोण तें केल्लें आसा. आयज हांवें जगदीशाक सांगलें सकाळी फोनार उलयतना की बाबा आदिनाथ मंडप वचून उजगांव पळय, भुमिकेचे देवळाचे परिसर पळय, साईबाबाचें देवूळ साईनगरान तें वचून पळय आनी ह्या तरेचें परिवर्तन आमी आमच्या त्या मतदारसंघान बी करपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. कार्यकर्ते आमचे खूब हांगा आहा, कांय कार्यकर्ते जाणटे जाल्या, रिटायर जाल्या, पूण आयज आहा सक्रीय आहा. त्यांनी पळयल्लो आसा संघर्ष म्हणटा तें कितें. ह्या संघर्शांतल्यान आमी खूब दीस काडले. केन्ना केन्ना लोक म्हणटाले राणो पडटा राणो पडटा राणो पडटा, पूण राण्याचें भूतान गेलें की अक्षरशः केरी ह्या परिसरांतल्या सगळ्या लोकांनी ताका वयर उखलून दवरपाचो प्रयत्न एकदां न्हू 50 वर्सां वेगळे तरेन तुमचो आशिर्वाद आमचेर आशिल्लो. आयज ह्या 50 वर्सांचो इतिहास घडोवपाक एकदम सादारण गोश्ट न्हू. आयज हे तुमी सगळ्यांचो आशिर्वाद आसलो म्हणून आमी खंय तरी पावले. आयज साहेब 50 वर्सां निवडून येतालो म्हणून आयज आमदार डॉक्टर दिव्या राणे आमदार जावंक पावली. आयज हांव इतल्या वर्सां आमदार जालो कारण ते आशिर्वाद आनी ते काम जे कदंबा महामंडळ सुरू केल्ले साहेबान GDX1 70तल्यान. आनी लोक केन्ना केन्ना आमकां म्हणटा की आमी 70चोच लक्ष दवरता, तशें न्हू, पूण गोंय राज्यार वेगळे तरेन लक्ष दवरपाचो प्रयत्न आमचो आसताच आनी वेगळे तरेन आमी काम करता. आयज तुमच्या आमदाराचें बरें जावचें हांवें तिका बी सांगलेलें आसा. तिचें वाटचाल जी आसा, तिचें जें फ्युचर जें आसा जें आयज राजकारणाच्या दृश्टिकोनान ती काम करता आनी भारतीय जनता पक्षाची ती आमदार आसा. देवाचो आशिर्वाद तिचेर सदैव आसचो की कितें बरें करून लोकांक दाखोवन दिवचें आनी तरूण पिढीचें एक वेगळे तरेच्या जिवनान परिवर्तन हाडपाची शक्ती तिचे मदीं आसा. हांव सांगपाचो इतलो आसा की आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या भुरग्यांक, शिकलेले आमचे बेरोजगार आनी कमी शिकलेले बेरोजगार की विश्वास हो सदैव दवरात. एक काळ असो आशिल्लो जेन्ना आमी विरोधी पक्षान आशिल्ले. विरोधी पक्षान आसतना आमी एक नोकरी आमी दिवंक शकले ना आमच्या भुरग्यांक. जेन्ना संदी आयली आमी तें कितें करपाक जाय तें वेगळे तरेन करून आमी लोकांक फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आयज पर्य मतदारसंघान तुमी पळयल्यार कोट्यांनी रुपयाचे कामां सगळी कडेन जाल्लीं आसा. वेगळे तरेन लोकां कडेन तुमचे आमदार जोडलेले आसा. लोकांक एक वेगळ्या तरेचें एक हें आशिल्लें की आपण कितेंय मागल्यार तें आपल्याक गावता आनी म्हणूनच म्हाका दिसता की तुमच्या आमदारान बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा. 5, 4, 3, 2 and 1. आज आम्ही 2 मोठे प्रकल्प उद्घाटन केले. आमची केरी पंचायतीक आणि मोर्ले पंचायती तांचे एक स्वप्न आशिल्लें की बाबाच्या नाल्या म्हज्या वाडदिवसाची दिसा पंचायतीचे उद्घाटन जावचें म्हणून आनी तांणी तें आज करून दाखयलें. आनी म्हाका दिसता हे प्रोजेक्ट दोनी टायमार कंप्लीट जावन मोर्ले पंचायतीक एक बरेपैकी एक नवो आज पंचायत बिल्डिंगाचें उद्घाटन जालां. बरी पंचायत बिल्डिंग जाल्या आणि तुमच्या पंचायतीची केरी नवी जी बिल्डिंग जाल्या चोडला घाटाच्या मातशे पयलीं
थंय इतली सुंदर बिल्डींग जाल्या ती खरेंच तुमचे अभिनंदन की तुमकां फायनली एक इतली सामकी स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट केरी पंचायत बिल्डींग मेळ्ळी. सामको इतलो बरो व्हडलो हॉल मेळ्ळो. थंय तुमी जाय तशी लग्नां बर्थडे पार्टी जाय तशें करपाक मेळटा. ते इन्कम तुमच्या पंचायतीक फाल्यां मेळटलें. म्हणटकच हे आमी पळयता की प्रत्येक वाड्यार आमच्यो प्रत्येक पंचायतींनी आमच्यो नव्यो पंचायती जाल्ल्यो आसा. मावशी जावनी होणा जावनी ज्यो पोरू उद्घाटन केल्ले आमी 2 वर्सां पयलीं, तशेंच केरीची आज मोर्लेची पिसुल्लेची पंचायत सगल्यो पंचायती आमच्यो नव्यो पंचायती जाल्ल्यो आसा. आनी जे जे कितें बारीक बारीक प्रकल्प ते मोठे मोठे प्रकल्प आमचो प्रयत्न आसा की जाता तितले बेगीन आमी तुमच्या खातीर ते अर्पीत करपाक आनी तुमच्या आशिर्वादान हांगा आजोबा देवाक हांव नमन करता. आणि तांच्या आशिर्वादान ह्या केरी पंचायतीन हे आजोबाचें देवस्थान तुमच्या आशिर्वादान घडून आयलें. हाजें नूतनीकरण जावन इतलें सुंदर आजोबाचें देवस्थान केरी पंचायती खातीर 70 वासियां खातीर आमी दिवपाक पावले. हांव ती पुराय जी कमिटी आसा आजोबा देवस्थानाची हांगा आसा सगळी दिसता स्टेजीचेर कमिटी आनी सगळे जे समाज आसा आमच्या आजोबा देवस्थानाची जितले समाज आसा तांचे हांव मना काळजाच्यान देव बरें करून म्हणटा. सगळे हांगा आमचे समाज आसा हांगा आजोबा देवस्थानाचे पुराय कमिटी आसा सगळे पंच मेंबर्स आसा. तुमकां देव बरें करून म्हणटा की तुमच्या जोड पावलान हे आज कार्यक्रम घडून आयला आनी हे देवूळ कंप्लीट जालां. म्हणटकच हांव त्या दिसाय उलयल्लें आजूय उलयल्लें. हांव प्रत्येक समाजाचे खूब खूब मना काळजाच्यान देव बरें करून म्हणटा. सदांच हांव आभारी आसतलें तुमचे. आनी कित्याक जें हें स्वप्न आशिल्लें साहेबाचें बायसाहेबाचें बाबाचें आनी म्हजें बी तें तुमच्या खातीर आज पुराय जालें. आनी देव आजोबाचो आशिर्वाद प्रत्येक आमच्या 70 वासियांचेर आसचो म्हणून हांव मागता. तुमची मनोकामना जे प्रत्येक हांगा आवय बसल्या बापूय बसला प्रत्येक एक भुरगो बसला युवा बसला एक शेतकरी बसला प्रत्येक महिला बसल्या तुमच्या मना काळजान जे कितें आसा आपल्या भुरग्या खातीर आपल्या युवा खातीर स्वता खातीर ते सगळे पूर्ण जावचे म्हणून म्हाका खात्री आसा की देव आजोबा हे पूर्ण करतलो आनी तुमच्या आशिर्वादान हे पूर्ण जातलें. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे नेतृत्व आमचे प्रधानमंत्री मोदीजी करता. तांच्या नेतृत्वा खाली आमी पळयता की विकसित भारत 2047 विकसित भारत जावपाच्या मार्गार आसा. आमचे विकसित गोंय 2037 जावपाच्या मार्गार आसा. आमचे माननीय आमचे आदरणीय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतजी तांणी आज दोन्ही आमच्या पंचायती तांच्या हस्ते आज उद्घाटन जालें. खूब खूब देव बरें करून म्हणटा तांकां की तांचो सदांच पाठिंबो आसा म्हणून ही सगळी कामां आमी आमच्या 70 भागान करपाक पावली पर्य मतदारसंघान करपाक पावली. म्हणटकच हांव तांकां आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतजी आनी सगळे जे मिनिस्टर ज्यांनी आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा आनी एक मिनिस्टर हांगा आमच्या स्टेजीर आसा तुमचे लाडके बाबा तांच्या सपोर्टान आनी प्रत्येक मिनिस्टर आनी आमचे मुख्यमंत्रीच्या सपोर्टान आमी जे कितें प्रोजेक्ट ज्यो थोड्यो कितें नोकऱ्यो दिवपाक पावले आनी जास्तान जास्त सार्वजनीक कामां आमी करपाक पावली ती आमचे भारतीय जनता पार्टी खातीर आमचे माननीय मुख्यमंत्र्या खातीर आनी सगळे आमचे जे मंत्री आसा तांच्या खातीर. म्हणटकच हांव खरेंच मना काळजाच्यान तांचे देव बरें करून म्हणटा की तांच्या खातीर ही 4 वर्सांचो म्हजो प्रवास तुमचो आमदार म्हणून हांव करपाक पावलें आनी तुमच्या आशिर्वादान आज योगायोग तुमकां जाय आशिल्लें केरी पंचायतीक जाय आशिल्लें म्हणून आज म्हजो वाडदिवस तुमच्या मदीं हांव साजरो करपाक पावलें. तुमचो असोच आशिर्वाद आसचो असोच प्रेम आसचो असोच विश्वास आसचो. विश्वासघात केन्नाच जावपा ना. हांव प्रत्येक फावटी सांगता आमी आसा हांगा आमच्या भुरग्यांक फुडें काडपा खातीर आमच्या महिलांक फुडें काडपा खातीर. आमचे प्रधानमंत्रीन म्हणिल्लेच आसा की 33% आमचे रिजर्वेशन महिला खातीर जावपाकच जाय. आज पसून आमी पळयता महिलाची संख्या पुरुषाच्याकय जास्त आसा आनी वता थंय जास्त आसा. कित्याक महिला म्हणटा ती नारी शक्ती म्हणटा ती नारी शक्ती शिवाय कांयच फुडें सरपाक शकना. एक घर फुडें सरना एक वाडो फुडें सरना एक गांव फुडें सरना एक राज्य फुडें सरना एक देश फुडें सरपाक शकना. कित्याक 50% पॉप्युलेशन आसता एक राज्याचे देशाचे ते आमची महिला आसता आनी महिलाच्या आशिर्वादान आमी महिला म्हणटा ती देवी आमी देवीक कशें पुजतात तशें प्रत्येक महिलाक आमी तांकां नमन करता हांव. आनी हांगा प्रत्येक जी ज्येश्ठ आमचे हांगा नागरीक आसा तांकां तांचे आशिर्वाद मागता तुमकां नमन करता.
आणि तुमचो आशीर्वाद घेता आज की तुमचो आशीर्वादान म्हाका ताकद मेळुनी, देवान म्हाका बरी बुद्धी दिवनी, आरोग्य दिवनी आणि ताकद दिवनी तुमच्या खातीर आनीकय डबल पटीन काम करपाक आणि तुमची जितली जे कितें मनोकामना आसा नोकऱ्या बद्दल प्रत्येक तुमच्या गांवगिऱ्या वाठारांत जी उदरगत हाडपाक जाय ताजे बद्दल मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा तशें आतां जे कितें आमचें म्हणजे एक काम उरलां तें म्हणटा तें आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाचे आणि बाबाच्या मनात तेच आसा आणि जेन्ना आमी 70 भागांत जशें आमी नोकऱ्यो दिवपाक पावतालीं आतांय बी ह्या फुडल्या 6 म्हयन्याक आमी दिवपाक पावतलीं तेन्नाच खऱ्या अर्थान आमकां समाधान जातलो, आमकां सफलता मेळटली आणि खऱ्या अर्थान आमी म्हणपाक शकता आमी कितें तरी कार्य केलां तुमच्या खातीर. शरणालो लंबोदरा तुझ्या चरणी